संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या निमतान गोमंतक दिसाळ्यान गोयच्या कांय शाळांनी पर्यावरण दीस मनयलो। आपले पर्यावरण आणि झाडांचे महत्व लोकांक ह्या वर्सा तरी निश्चितूच कळला आसुये, कारण अंदूच्या वर्सा पुराय देशात गरमेचो पारो तेंगशेर पावलो। हीट वेव सारख्या प्रकाराक लागून कितल्याशाच लोकांक जीव वगडावचे पडले। कांय भागांनी लोक उदकाच्या एका थेंब्या खातीर वळवळे काडटात आणि हे सगळे घडटा ते फक्त मनशांनी आपल्या सुखसोयी खातीर केल्ल्या पर्यावरणाच्या नाशाडे खातीर। पर्यावरणाचे हे महत्व भुरग्यांच्या मनात रुजचे, येवपी फुडल्या पिळगेन झाडां लावन पर्यावरण समृद्ध करचे या उद्देशान गोमंतकाच्या वतीन गोयच्या कांय शाळांनी हो संवसारीक पर्यावरण दीस घडोवन हाडलो। गोमंतकाच्या ह्या उपक्रमात सारस्वत विद्यालय खोर्ले म्हापशा, शिशु विकास हायस्कूल रावणफोंड मडगांव, बाल भारती विद्या मंदिर रायबंदर तशेंच बाराभूमी हायस्कूल तांबडी सुर्ला या शाळांनी हो संवसारीक पर्यावरण दीस मनयलो। आज जागतिक पर्यावरण दीस वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आमी आज शिशुका स्कुलांत आमी साजरो करतात। हो एक गोमंतक दैनीक गोमंतकान हो एक उपक्रम केल्लो आसा की सगळी शाळा वचून पर्यावरणा विशीं जागृती करपा खातीर दैनीक गोमंतकचो उपक्रम एक स्तुत्य उपक्रम आसा। हांव लायन्स क्लब ऑफ मडगांव रावळफोंड आनी रावळफोंड लायन एज्युकेशन सोसायटी आनी शिशु विकास स्कूल मार्फत हांव दैनीक गोमंतकचे हांव हे उपक्रमा बद्दल कौतुक करता। आज पर्यावरण एक जागतीक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। आमी आतां पळयतात गार्बेज प्रॉब्लेम म्हणून हे पर्यावरण संबंदी आसा, डिफॉरेस्टेशन म्हणत, नाल्यार नद्यो प्रदूशीत जाता त्यो म्हणत, नाल्यार इंडस्ट्रियल पोल्युशन म्हणत, हे सगळे हे आमचे लायफाचेर आमचे राहणीमानाचेर हाचेर इफेक्ट जाता आनी आमचे राहणीमान आनी आमचे लायफस्टायल चेंज जावन आरोग्याचेर परिणाम जाता। त्या खातीर अशे हे उपक्रम करून विद्यार्थ्यां मदीं आनी पालकां मदीं एक जागृताय हाडपा खातीर हो पर्यावरण दीस एक योग्य संदी आसा। आनी त्या खातीर आमी पर्यावरण कशें सांबाळपाचें, झाडां लावन नदी निवळ दवरून, गार्बेज कलेक्शन वेवस्थीत मॅनेजमेंट करून आनी जाता तितले इंडस्ट्रियल पोल्युशन कशें कमी जाता हाचेर आमी प्रभावीपणे उपाय शोध जाल्यार आमी फुडें आमचे अजून पर्यंत जे पळय आमचे निसर्ग आसा तो आमी बरे भशेन सांबाळूंक शकतले आनी बरें जिवन जगूंक शकतले। हे एनवायरमेंट दिसाक दैनीक गोमंतकान हांगा येवन आमकां झाडां दिवन भुरग्यां मदीं एक जागृताय हाडली, त्या हांव अभिनंदन करतां। आनी अशेंच फुडें प्रोग्राम जावचे आनी अशी जागृताय जावची अशें मागता। Headmaster and the students of Baravumi High School are very happy to receive the Gomantak TV channel amidst us for the plantation program as we celebrate June 5th to June 16th, the World Environment Day. So in collaboration with the World
environment. We are happy to plant some saplings which are donated by the Gomantak TV channel, and we have already planted them to restore the environment, and we will promise that we will take care of these plants, and in future also we look forward to your channel to present us the opportunity to plant the plants. So we are very grateful and happy to receive you here. Thank you so much. आज 5 तारखेच्यान 16 तारखे मेरेन जागतिक पर्यावरण दीस आसा आणि ह्या दिसाच्या अनुषंगान गोमंतक यांच्या वांगडा जोड पालवान आमी हांगासर झाडां लावपाचें काम केल्लें आसा आणि गोमंतक TV जे आसा त्यांचे हांव आभार मानता की त्यांच्यानी आमच्या ह्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या हायस्कुलान हाडून हांगासर बरीशी झाडां लायिल्लीं आसा. हांव तांकां आश्वस्त करूंक सोदता की ती झाडांचे संवर्धन आणि संगोपन करपाची जबाबदारी आमची आसतली आणि अशीच झाडां आमी लायत रावतले. धन्यवाद. नाव सर नाव कितें? विनोद जोशी. I'm Swapnita Nagrekar, Headmistress of Saraswat Vidyalaya. Today is Environment Day. We have Gomantak who has come to us to make the students aware of the importance of this day. The school also encourages her students to plant many trees. Now in today's world, because of the increasing heat in all the states all over India, the students should know that this can be avoided by planting many trees. So I appeal to all the parents. Suppose if there is a birthday of any student, any child, you can encourage a child to plant a plant on that particular day, so that this problem that we are facing can be avoided. Thank you. मॅडम, आम्ही पळयता भुरग्यां मदीं आतांच्या हेतून झाडां लावप किंवा झाडांचे इम्पॉर्टन्स हे कमी जायत वयता, कित्याक आतां आजकाल सगळें डिजिटलायज जायत आहा. भुरग्यांक अभ्यास सुद्दां मोबायलाचेर मेळटा. सो मोबायलाच्या अपार्ट हे एनवायरमेंट जे आसा ते कितले गरजेच्या तरेन तुमी पटोवन दिवं शकता? Now in our school we have Eco Club. Under Eco Club we have an exhibition every year in which we encourage the children to go for this kitchen garden, planting their own vegetables, even the ornamental plants. So they are learning about these problems that are related to environment for the full year. And as a awareness program we call resource persons, we have various sessions for these students, so that way they will become very aware. आज 5 जून पर्यावरण दिवस. या दिवसाच्या निमित्ताने आमच्या शाळेत सर्व मुलांनी निरनिराळे झाडे लावली आहेत. सर्व मुलांच्या चेहऱ्यावर एक वेगळेच हास्य दिसून येते. आता पर्यावरण म्हटल्यावर यावर्षी तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे की किती उष्णतेत वाढ होत चालली आहे. झाडे मारून टाकल्यामुळे प्रदूषणात खूप वाढ झाली आहे. ग्लोबल वॉर्मिंग होत आहे. आपण आपल्या स्तरावर जास्तीत जास्त झाडे लावली पाहिजे आणि ह्या बिघडत चाललेल्या आपल्या भूमीला वाचविले पाहिजे.